Speaker sir, I rise to support the demands moved by the Honorable Minister for Revenue and oppose the cut motion moved by the opposition. Speaker sir, सगळ्यात पहिली demand number 33. Speaker sir, last time हांवें असेंब्लीन सांगलेलें ह्या फावटी रिक्वेस्ट करता. पेडण्या आख्ख्या पेडण्या तालुक्यात एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक एकूच आहा आनी तो कितल्याशाच वर्सां जाल्यात तेका थंयसर लिफ्ट ना. ऑफिसीस सगळे ऑफिसीस स डिपार्टमेंटाचे ऑफिसीस त्या येद्याच्या बिल्डिंगेन जातात आनी थंय पार्किंगेचो मेजर इशू आहा. पेडणे टाउनान मदीं पडटा. एंटायर पेडणे तालुक्यांतल्यान लोक थंय येतात. एक तर थंयसर तुमचे फॅसिलिटीज म्हणटात ते टॉयलेट सारके नासतात. इंटरनेट हे कनेक्टिविटी सारकी ना. थंय कंजेशन जाता. जाणटे लोकांक वयर चडपाक त्रास जाता. सो हेचेर मातसो लक्ष दिवचो. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. आयज एंटायर पेडणे तालुक्याचेर लोड चड जाल्लो आहा. मोपा एअरपोर्ट येयला, प्रोजेक्ट्स येयल्यात. आयज खंय तरी आमकां न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक जाय एंटायर पेडणे तालुक्याक. हो व्हेरी इम्पॉर्टंट गोश्ट नोट करून घेवचें आनी हेचेर सारको सिरियसली लक्ष घालचो. कित्याक केन्ना कितें जाय तें सांगूं येना. हांव कंटिन्युअसली फॉलोअप करता, कंटिन्युअसली याद करूनय दिता. सो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक व्हेरी इम्पॉर्टंट पेडणे तालुक्यान. स्पीकर सर, दुसरे मुणकारीयल केसीस. फाटल्या दिसांनी हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक निवेदन घेवन गेल्लो आनी तेंच्यांनी एश्योर केल्लें की मुणकारीयल केसीस फास्ट ट्रॅक करता म्हणून. मुणकारीयल टेनन्सी केसीस आनी ते प्रमाणे तुवें आनी आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान आनी तेच्या ऑफिसरांनी इमिजिएटली तेचेर एक्शनूय घेतली आनी बरें दिसता. आनी खरेंच अभिनंदन करता तुजें की तुवें शेनवारचे मुणकारीयल केसीस घेवपाक सुरवात केली आनी तेका लागून मातशें स्पीड अप जाल्या. पूण खंय तरी म्हाका दिसता मुणकारीयल कायदो जो आहा तो खंय तरी चेंज करपाची गरज आहा. कित्याक सगळ्यांक खबर आहा मुणकार हे कितलींशींच वर्सां आजो पणजो थंयच्या त्याच घरान थंय रावल्यात आनी सगळे म्हणजे तें घर तेंचें म्हणून खबर आहा. पूण खंय तरी भाडकार जमीन भाडकारी जाता तेका लागून खंय ना खंय इश्यूज फेस जातात हे मुणकारांक. तेका लागून खंय तरी फास्ट ट्रॅक म्हणजे विदीन 3 इयरिंग्स इम्पॉर्टंट कितें आहा त्या घरान फक्त तेचे लायटीचें बील कितल्याशेच वर्साचें बील फारीक करता, उदकाचें बील ते डॉक्युमेंटाचेर वॅलिड जाता की तो थंयसरलो मुणकार म्हणून. आनी त्या मुणकारीयल जर केसीस तुमी 3 इयरिंगांनी सोंपयशात विदीन 3 मंथ्स म्हाका दिसता रिलॅक्सेशन म्हणजे बारीक सामान्य मनीस जो बहुजन समाजाचो मनीस आहा, जो मुणकार चडशे बहुजन समाजाचेच मनीस मुणकार आहात, तांकां खंय तरी जस्टीस मेळटली. आयज कितें जाता खूब कडेन अशें केलां तुमी कायदे बरे करतले, आतां फुडें करतले, आतां फास्ट ट्रॅकूय केल्यात, पूण खंय तरी मुणकार भियातात मुणकारीयल केस घालपाक पुटअप करपाक मामलेदारा फुडल्यान. कित्याक ते भियातात भाडकारांक आनी भाडकार धमक्यो दितात. हांव म्हणटा सगळे भाडकार धमक्यो दिनात, काही भाडकार धमक्यो म्हणजे अशें आहा की डॉमिनेटींग जातात आनी ते अशें जाणा तूं जर हें करशीत जाल्यार मोडटलो, तुजें घर मोडटलो, तुका बांदूंक दिवचो ना अशें धमक्यो दितात. तेका लागून म्हाका दिसता की तुवें तुजे तलाटी जात म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदाराक इन्स्ट्रक्ट करून तलाटे कडल्यान एक रिपोर्ट घेवचो. म्हणजे ही जी घरां आहात इतलीं वर्सां पारंपारीक घरां जे फुडें स्वताहून फुडें येयनात, काही फायनान्शियल इश्यूज आहा म्हणून येयनात, काही भियोन येयनात. हे एक रिपोर्ट तुमी जर सरकारान जर रिपोर्ट तलाट्यान करीत बाबा हे घर आहा, हे इतल्या स्क्वेअर मिटराचें घर आहा, 3-3 मिटर सोडून बाबा तेचें हे घर तेका दिवपाचें, एक खंय तरी कायदो असो हाडीत जाल्यार म्हाका एंटायर गोंयाक जस्टीस मेळटली, ह्या मुणकारांक बहुजन समाजाक जस्टीस मेळटली. सो हो एक्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट. तलाटे कडल्यान जर रिपोर्ट घेशात जाल्यार आनी तेचेर तुमी एक्ट करशात जाल्यार आमच्या मुणकारांक जस्टीस मेळटली. स्पीकर सर, डिजास्टर मॅनेजमेंट. सो हांव एवरी काळे तेका वयर कित्याक चडयला तूं? स्पीकर सर, तेका संवय डिस्टर्ब करपाची. स्पीकर सर, एवरी प्री मन्सून मिटींग घेता डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार एवरी इयर आसता म्हाजी. हे फावट घेतली पूण तेंचो एकूच इश्यू आसता की फंड्स ना खंय. पंचायतीक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान त्या दिसा म्हटलां 50,000 ते पंचायतीक दितात, 5 लाख डेप्युटी कलेक्टर. पूण म्हाका दिसना ते खंय युटिलायज जाता की तेंचे कडेन पावतात. कित्याक हांवें एवरी टायम विचारतात तेन्ना ते फक्त म्हणटात म्हणजे फॉर एक्झाम्पल गटर साफ करपाक जाय ते म्हणटा फंड्स ना. सो हेका म्हाका बोटां दाखोवंक सुरवात करता. सो डेप्युटी कलेक्टरा कडेन एक स्पेशल फंड डिजास्टरा खातीर कितेंय जर जालें जाल्यार तो स्पेशल फंड एक एलोकेट करून दवर. कित्याक इजी पडटलें तेंकांय काम करपाक. की ना जाल्यार प्रत्येक टायमार आमी पंचायतीचेर डिपेंड रावतात, दुसऱ्या PWDचेर डिपेंड रावतात. हें जावंक जायना. म्हणजे प्री मन्सून प्रिपेरेशन आमचें आसूंक जाय. जेन्ना डिजास्टर जाता तेन्ना डेप्युटी कलेक्टराक फूल पावर्स दिया तुमी ते एक्ट करपाक. सो हे एक रिक्वेस्ट म्हाजी ही नोट डावन करून घेवची तुमी. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट खाजन लँड सगळ्यांनी चडशांनी खाजन लँड उलयला. उदळ कॉलिंग एटेन्शनानूय खाजन लँड. हांव इतलेंच
पॉयंट आउट करून नोट करून दिवंक सोदता की खाजन लँड जी आहा जी आयज आमी प्रोटेक्ट करपाची गरज आहा जे त्या दिसा म्हटलें जे पोय आहात आमचे म्हणजे क्रिक्स बारीक क्रिक्स तेका आमी कोंकणीन पोय म्हणटात आनी पोयच्या सायडीक म्हणजे मदीं शेतां असतात आनी सायडीक पोय हे पयलींच्या टायमार खाजन फार्मींग आहात ते हेचेर करताले म्हणजे फार्मींग म्हणटात ती खाजन लँडाचेर जाताली आनी ते पोय असल्या कारणान तेजे खूब हे आसात म्हणजे एक ल्हानशें तुका उदाहरण दिता आदल्या टायमाचेर त्या शेतांचेर जी शेतां लायताले त्या पावसाच्या दिसान तेचेर लोवो येतालो लोवो जाणा मिनिस्टर जाणा लोवो म्हटल्यार लोवो येतालो जाणा तूं अरे मॅट्रेस करताले तेजे हां मॅट्रेस करताले तेजे ना मॅट्रेस म्हणजे हेका खोपींग बीन घालताले बारीक स्ट्रॉ लांब इन्क्लुडिंग लोवो मॅट्रेस येतालो दोन्ही हुंपीकूय घालताले मॅट्रेस तो लोवो येतालो आयज खंयच गोंयांत दिसना लोवो तो कित्याक दिसना हो क्वेश्चन मार्क येता म्हणजे आमी आमचे पोय सांबाळूंक ना ते खंय तरी पुरून उडयल्यात वा आपूण पुरल्या आमी मेंटेन करूंक ना जे करपाक जाय आनी शेतां मेंटेन करप तो त्या लोव्याक सदांच हे रिलेटेड तेका न्हू पूण ते कनेक्टेड जाता त्या लोव्याक फुलां येतालीं आनी ती फुलांची बियां उदकान पडटाली तेन्ना पोटींग जाणा मरे पोटींग जाणा तो जाणा स्पिकर सर पोटींग म्हणून सुंगटां सारके लॉबस्टर्स म्हणटात ते बारीक हेजे पोटके मेळटाले आनी ते पावसाच्या दिसांनी मेळटाले आनी ते पोटींग तेन्ना आमी ल्हान आसतना आमी वयताले धरपाक आयज ही भुरगीं आहात तांकां खबर सुद्दां आसतना पोटींग म्हणजे कितें तें सो आयज हे थोडे स्पिशीज ना जाल्ले आहात हे कित्याक ना जाले आमी हे आमचे पोयो जावं खाजन फार्मींग ना हे प्रोटेक्ट करूंक ना आजी आमची ल्हान आसतना पावसाची जेन्ना पोडक्यांचो रोस बीन करून घालताली सो आयज आमी ते मिस करतात सो हे खंय तरी प्रोटेक्ट करून खाजन लँड व्हेरी इम्पॉर्टंट आयज म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रत्येक खाजन लँड म्हणजे जे लँड आहा थंयसर बंगले बांदप चालू केल्यात कोणाचे प्रायवेट जे आहा ते विकले आगारवाडे तुका सांगता परत एकदा आगारवाडे पंचायतीन एका खाजन लँडाचेर थंयसर एक बंगलो बांदला भायल्या मनशान तुजी गव्हर्मेंट लँड रेव्हेन्यू लँड आहा तेचेर नाला बांदला तो एनक्रोच केला हे एकूच रिजन दिला अशे कितलेशेच आसात कॉन्स्टिट्युएन्सीन हे तूं रिपोर्ट एक घे जे पोयो आहात जे रावल्या WRDक घे कित्याक पोयो आसल्या कारणान थंयसर मानशे असतात मानशे WRD कन्स्ट्रक्ट करतात पूण तुमचे कडेन रेकॉर्ड आसतलो तेंचे कडेन आसतलो हे मानशे आयडेंटिफाय पयलीं करूंक जाय काय कित्याक खुबशे मानशे पुरल्यात मोडून उडयल्यात आपल्या पर्सनल इंट्रस्टाक हे व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक आयज आमच्या भुरग्यांक आमी कितें दाखयतले फुडें लो हे काबार सगळें जातलें आतां तुमकां 2 उदाहरणां दिलीं आयज आमकां दिसनात लोवो दिसना पोटींगूय दिसनात अशे कितलेशेच फुडें अशे गोश्टी जातले ते आयज तुवें प्रोटेक्ट करपाची गरज आनी म्हाका खात्री आहा तूं हें करतलो म्हणून स्पिकर सर दुसरें म्हटल्यार लास्ट टायमूय एसेंब्ली म्हटलें ट्रेडिशनल पाथवेज आयज म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन परत एकदां सांगता आयज म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळे गणपती विसर्जनाक वचपाचे पांय वाटो हे भायल्या लोकांनी प्रॉपर्टी घेताना ब्लॉक केल्यात फिशरमॅन्साचे पांय वाटो ह्यो ब्लॉक केल्यात आनी आपले बंगले बांदपाक सुरवात केल्यात वा विलास बांदपाक सुरवात कंपाऊंड वॉल बांदून ब्लॉक केल्यात आनी थंय बाउन्सर्स घेतल्यात सेक्युरिटीज घेतल्यात आनी आमच्या स्थानिकांक थंय वचपाक बंद जे डेली नुस्तेकाक वयताले व्हडयो घेवन तांकां वचोंक मेळना आयज हांव परत एकदां रिक्वेस्ट करता हेचेर खंय तरी कायदो हाडा आयज मांद्रे सारके गांवांत मोर्जी सारके गांवांत इंटरनल विलेजींनी पाथवे तेंचे ब्लॉक केल्यात सगळ्या पंचायत प्रोटेक्ट करपाक कोण येना पंचायत पळय जेन्ना तुजी जागो आसा तुजो जागो आहा तूं काडटाय विकताय पाथवे तेका जस्टिफाय करपाक तलाटी रिपोर्ट करता मामलेदारा कडून कलेक्टरान तेका वयतात वर्सां कितलेशेच केसी आहा पाथवेक आपले झगडटात आयज जर आमी पंचायतीक आनी पर्सनल जे भाटकार आहा तेंचे डिपेंडंट रावत जाल्यार हेंकां जस्टीस बारीक लोकांक मेळची ना आजून सांगता हे लोक बहुजन समाजाचे लोक रावतात थंयसर सो तेका लागून प्रोटेक्ट करप व्हेरी इम्पॉर्टंट कितें पाथवे कन्स्ट्रक्ट सांगना क्रॉस टॉक ऑनरेबल मेंबर्स कंटिन्यू पाथवे कन्स्ट्रक्शन सांगना पाथवे तुमी नोटिफाय करून दिवची पडटली तांकां ना जाल्यार जावचें ना हांव सांगता तुमी हेचेर तेचेर रावं नाका रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटानूच करचें पडटलें नाल्यार तांकां वाट्यो मेळचे ना आयज कोणी सीक पडलो जाल्यार ताका व्हरपाक उखलून व्हरचो पडटा एम्बुलन्स वचना 2 व्हिलर वचना कितलेशेच जाय जाल्यार हांव पर्सनली आयडेंटिफाय करूंक जाय तुज्या ऑफिसराक घेवन अशें खंय तरी कायदो हाडा आनी तांकां जस्टीस दिया डिस्टर्ब करपाक हुशार स्पिकर सर मेन इम्पॉर्टंट व्हेरी इम्पॉर्टंट गोश्ट देवस्थानाचे महाजन्स तेंचो प्रॉब्लेम सगळ्यात म्हणजे जास्त देवळांनी देवस्थानाचे महाजन आहा तेतून 2-2, 3-3 ग्रुपांनी क्लॅशीस जातात खूब कडेन एंटायर गोंयभर आहात ते इश्यूज म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक विर्नोडा गांवान आहा 2य ग्रूप म्हाजेत
दोनूय गांवकारूय माझे पूण दोगांचे क्लॅशीस चालू आहात आनी हे फॉट एवरी इयर तेंचे फेस्टिवल आसता वर्सांतल्यान एकदां तेंचे फेस्टिवल आनी त्या फेस्टिवलाक इतली केस्तांवां जातात हे फॉट लॉ एंड ऑर्डराची परिस्थिती येयलेली पुलीस हे डिप्लॉय करचे पडले आनी कितें तेका लागून मागता तुजे कडेन की जेन्ना जेन्ना एंटायर म्हणजे वर्सान एकदां तेंचे फेस्टिवल आसता तेन्ना तूं ते फेस्टिवला पुरतीच एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट कर आनी तेच्या अंडर ते फेस्टिवल बरे भशेन जावन कित्याक त्या देवळान खूब जाण देवाचें दर्शन घेवन खंयच्या खंयच्यान येता आनी जर थंय लॉ एंड ऑर्डर इश्यू जायत जाल्यार मागीर थंयसर भलतेच कडेन भलते पावतले तेका लागून एक एडमिनिस्ट्रेटर स्पेसिफीक तितक्याच फेस्टिवला पुरती एक अपॉयंट करपाची गरज आसा स्पीकर सर दुसरें म्हटल्यार ओबीसी सर्टिफिकेट्स आयज भुरगे स्टुडंट्स आमचे ओबीसी सर्टिफिकेटीक लागून कितलेशेच एप्लाय करतात पूण तांकां डिले जाता ती कितें फास्ट ट्रॅक विदीन 24 hours मेळटा अशें मातशें फेसिलिटीज कर दुसरें व्हेरी इम्पॉर्टंट 1968 डॉक्युमेंट तुका 1968 डॉक्युमेंट तुजी गरज आहा म्हणजे बर्थ सर्टिफिकेट सो ते सर्टिफिकेटी थोड्यां कडेन आसना ना जाल्यार कितें एफिडेवीट आपल्या चुलत्याची मार आनी एफिडेवीट हाड म्हणटात ते थोडे कित्याक जर तेंच्या फॅमिली भितर डिस्प्यूट आहात जाल्यार त्या डिस्प्यूटाक ते तांकां दिनात हांगा खंय तरी कितें तरी मातशें कितें तांकां रिलॅक्सेशन मेळटा अशें कितें तरी हें करचें तुवें स्पीकर सर तलाटीज प्रत्येक पंचायतींनी तलाटीज आहा तांकां थंयसर प्रत्येक टायमाचेर गेल्या उपरांत ते एरर म्हणटात नेटवर्क सारकें चलना म्हणटात हेका कितें तरी सोल्युशन काडचो तुवें जेणे करून सामान्य लोक जो तलाटे कडेन कसले डॉक्युमेंट्स मागोंक वयता ऑनलायन जेन्ना तो एप्लाय करूंक वयता आनी काडपाक वयता तेन्ना ताका प्रॉब्लम फेस करचे पडचे ना व्हेरी इम्पॉर्टंट एक गोश्ट आहा स्पीकर सर जेन्ना मुणकार म्हणटात मुणकाराचें जेन्ना घर पडटा म्हणजे एक खंयचोय वणट कोसळटा एक वॉल पडटा तेन्ना ताका कन्स्ट्रक्ट करतलो जाल्यार भाटकाराची परत एनओसी जाय पडटा आनी ती एनओसी आडोवपा खातीर भाटकार सारको फूल फ्लॅश रेडी आसता हेचे पडले आतां हेका एनओसी दिवचो ना पडोनी एकदांचे आपलो प्लॉट खाली जातलो आमकां खबर आहा मुणकाराचें घर तें आनी तें घर थंय रावता जर जाल्यार तशें जाल्यार तेणी डायरेक्ट एप्लिकेशन डेप्युटी कलेक्टराक दिवचें आनी नो ऑब्जेक्शन डेप्युटी कलेक्टर घेवन डायरेक्ट बांदपाची ती ना जाल्यार कितें करतले हे एनओसी जर मेळना जाल्यार तेचें घर तशेंच वयतलें अशें कितलेशेच गोश्टी जाल्या म्हाज्या मोरजी गांवांत एक सिंथिया फर्नांडीस म्हणून एकले चली आहा एकटेच रावता बाबडे खोपीन कशें रावतात आपले थोडे तुज्या डेप्युटी कलेक्टराक घेवन बीन हांव गेल्लो 2 वर्सां पयलीं थंयसर इन्स्पेक्शनाक तेका तेचें घर रावपाक सारकें जागो घर ना टॉयलेट ना तेणी एप्लाय केलो तुजें हियरींग सुद्दां चलता मामलेदारान आतां नवीन मामलेदार आयले फॉलोअपय करता पूण हे कितलीं वर्सां आतां 2 वर्सां जालीं ताका टॉयलेट ना घर ना सारकें पयर तेचें दार पडलें बांदपाक दिना भाटकारांनी कॅमेरा लायल्यात बाउन्सर्स भायर घातल्यात अशें एकूच गोश्ट ना कितलेशे कित्याक हे कोस्टल बेल्ट आनी आयज तुका खबर आहा रेट वाडल्या म्हणून भाटकार कितें करतात ते पूण हे बारीक लोकांक आमी जस्टीस दिवंक जाय तेका लागून म्हाजी रिक्वेस्ट तुका हे बारीक गोश्टी आहात ते मातशे हांवें जे सांगले ते नोट डावन करून तेचेर लक्ष दिवचो स्पीकर सर डिमांड नंबर 60 एम्प्लॉयमेंट स्पीकर सर आयज आमकां गरज आहा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक गोंयांत कित्याक कितलेशेच यूथ आमचे अनएम्प्लॉयड आहात आनी आयज खंय ना खंय आमकां नवीन इंडस्ट्रीज हाडपाची गरज आहा आनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाची गरज आहा एकूच गोश्ट नोटिसेन हाडटा तुज्या स्पीकर सर की रिक्रुटमेंट जे फार्मा कंपनीनी करतात हांवें पर्सनली जालें 2 मिनटां हांवें पर्सनली जेन्ना 2-3 कंपनीक फोन केलो आमची भुरगीं BSc MSc केल्लीं आसतात जेन्ना फार्मा कंपनी फोन केले ते सरस कितें सांगतात आमी चेडवांक घेयनात आमी चेड्यांकूच घेता खूब दुखता कित्याक आमी जेन्ना इक्वल स्टेटस म्हणटा आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर जेन्ना आमकां महिलां खातीर एक प्लॅटफॉर्म दिवंक सोदता जाल्यार हांगा प्रायवेट फार्मा कंपनी चेडवांक घेयना म्हणून सरस सांगतात जाल्यार चेडवांक घेयना जाल्यार ते कॉलेजीन एडमिशन आनी कित्याक दितात चेडवांक हे तरी बंद करा इतले आवय बापूय लोन काडून त्या भुरग्यांक शिकयतात आनी ते जेन्ना थंय जॉबाक एप्लाय करतात ती सरळ सांगता चेडवांक घेयना म्हणून 1-2 इन्सिडंट कितलेशेच फावटी जाले हेचेर मातसो लक्ष दी आनी स्ट्रिक्टली तांकां हे करपाक लाय म्हणजे भुरग्यांक ते सो स्पीकर डिमांड नंबर 52 लास्ट एका मिनटान सोंपयता स्पीकर सर आयज हांगासर लेबर हे आमकां सगळे मायग्रंट येतात गोंयकार कोण लेबर ना कोण काम करपाक सोदना आयज इतले मायग्रंट येयल्यात आनी प्रत्येक मायग्रंट आपले रेटी वाडयत आहा 1000 म्हणटात 2000 म्हणटात दिसावड्याक म्हणजे जाय त्या तोंडान येता ते रेटी म्हणटात आनी अशें जर चल्ले जाल्यार आमचे लोक अशेच उरतले आनी ते बंगले बांदून सुशेगाद रावतले लेबर येवन मायग्रंट तेका लागून युनिफॉर्म रेट एक फिक्स करची सरकारान जेणे करून जे लेबर येतात जाल्यार ते दिसावड्याक कितले पयशे घेतात हे फिक्स करचे जेणे करून दुसरो कोण बारीक सामान्य जो
कन्स्ट्रक्शन करता तो लेबरांक जो व्हरता त्याची म्हणजे कंट्रोलान उरतलो आनी ते रेट कार्ड एक फिक्स जातली आख्या गोंयभर. स्पिकर सर, इतलें सांगून हांव म्हजे डिमांड जे ऑनरेबल मिनिस्टरान रेव्हेन्यू मिनिस्टरान मूव केल्यात ताका सपोर्ट करता आनी ऑपोजिशन कार्ड मोशनाक अपोज करता. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH.